चार डिबेट आसा पळय हांवें पयलीं केन्ना डिबेट म्हूण सांगून नासलें हांवें ताका स्टडी करपाचें म्हणून आतां तो गोंयकार न्ही गोंयकार जेन्ना कितें सांगता जाल्यार आयकपाक पडना सो पावर सेक्टराचेर तो विशय मांडटा जाल्यार आय एम देयर नाव एट 4 o'clock वील सी वॉट ही हॅज गॉट डिफरंट फ्रॉम वॉट वी आर डुईंग. काल ताणें एक म्हणलें की 5 दिसांनी कागाळ्यान एटलीस्ट एक्सेप्ट केलं न्हू तुमी त्या दिसा हें म्हणटाले न्हू. हांवें तेन्नाच सांगलें तो न्हिदून उठ्ठा रे तेजी चूक ना तो न्हिदता ताका गोंयांत कितें चलता तें खबर ना कळ्ळें तुका ताका मागीर कोणा तरी जागयता आनी मागीर तो दिता हांवें तेन्ना सांगलेलें की म्हाका प्रॉब्लम ना म्हणून आतां ताका हांवें सांगपा जाय खंय दीस आनी दीस हांवें दीस तेन्ना सांगलेलो डेटूय सांगलें मागीर ताका ऑफिशियल कोणा तरी सांगपा जाय आतां हांव ताका ऑफिशियल ताका जाय जाल्यार तेणें चवकशी करपाक जाय न्ही सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता ताका बरो जागयतलो सांगचो मागीर चार सो गोंयकार म्हणटा की आमकांय कित्याक दिवना की आमकां थिंगा येवन बसपाक दिलें जाल्यार बरें कितें जाता. जाता पळय गोंयकार अशी पयलीं कोरोना व्हायरस आसा मास्क घालता आतां काडला पळय तुमच्या खातीर सो इशू कितें जाता दे वील बी टू मच क्रावड सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम प्रेस टू रिकॉर्ड एंड सेंड इट टू एवरी गोवन सो यू पब्लिसायज So सो next- वील सी लायव्ह करा मरे म्हाका काय प्रॉब्लम ना नेक्स्ट टायम जाय जाल्यार आमचे आमी कितें करूं. एडिटींग करपाची म्हाका गरज ना लायव्ह करा डिबेट नेक्स्ट टायम जाय जाल्यार आमी करूंक शकता तुम्ही. हय पावर मिनिस्टर आसा मरे म्हाका काय भंय ना कित्याक सी प्रोटोकॉल ताका तेणी सोडला हातपाय हांवें हातपाय सोडूं ना म्हजे तेणें हातपाय सोडला म्हण हांवें सोडपाचें कितें आसा सो यू लूक व्हेरी कॉन्फिडंट न्हू. See, I am always confident. I don't have to look confident. I am always confident. I study my subjects and I always have a clean debate. आता तेरी एलिगेशन आणि कितें आसा विदाउट जस्टिफिकेशन आय विल गिव ऑल एवरीथिंग वॉट इज टू बी डन. थँक्यू.